ऑगस्ट हो दीस भारत देशाचें जे विभाजन जालें तो विभाजन हो न विसरण्यासारकेलें विभाजन आशिल्लें। इंग्रज हांगासल्यान वता आसतना तेंच्यांनी ह्या देशाची फाळणी भारत देश आनी पाकिस्तान ह्या दोन देशांनी केली आनी ह्या दोन देशांनी करता आसतना पाकिस्तानात आसलेले हिंदू लोक हांकां ज्या पद्दतीन हाकलून लायले, ज्या पद्दतीन तांचो थंयसर जे तांचेर हाल अपेश्टा तांकां सहन करच्यो पडटा। थंयसरचे थंयसरले काही हिंदू लोकांक तेंच्यांनी जिवंत जाळले, मारले, तांच्यो डेड बॉडीज ज्या पद्दतीन ट्रेनीन भरून भरून भारत देशात धाडून दिल्यो। ह्यो भारत देशाक स्वतंत्र मेळ्ळें तो आनंद आसलोच, पण हें दुख्ख हें खूब मोठें आशिल्लें आनी म्हणूनच भारत सरकारान ठरयलें की हो विभाजन विभीषिका दिवस हो पाळप गरजेचें आसा। फुडल्या जनरेशनाक येता त्या नवीन जनरेशनाक हो विभाजनाची हिस्ट्री ताका आमी पार्टिशन हॉरर डे जो म्हणटा तो कळप गरजेचें आसा। कारण हेन्स फोर्थ ह्या देशाचे खंयच्या जातीच्या, धर्माच्या, समाजाच्या, पंथाच्या, प्रांताच्या, लँग्वेजीच्या आदाराचेर विभाजन जावपाक जायना, म्हणून हें कळप गरजेचें आशिल्लें। भारत सरकारान विभाजन विभीषिका दिवस हो पुराय भारत देशभर ही नवीन यंग भुरग्यांक हो इतिहास कळचो म्हणून पाळपाचो ठरयला। आनी त्या निमित्तान गोंय सरकारान आज कॅन्डल मार्च फ्रॉम द चर्च स्क्वेअर टू आझाद मैदान हो हांगासर काडलो। ह्या बरोबर ह्या हितून आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, खासदार श्री सदानंद तानवडे, मंत्री बाबूश कोलसरात, रोहन खंवटे, आमदार निलेश काब्राल, राजेश फळदेसाय अशे असंख्य कार्यकर्ते आणि देशप्रेमी नागरीक मोठ्या प्रमाणात ह्या कॅन्डल मार्चात सहभागी जाले। हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा। आमी नेशन फर्स्ट ह्या तत्वाचेर सदोदीत आज परत एकदा जे शहीद जाले, ज्यांचो जीव त्या दिसा गेलो, तांकां आर्गां ओंपता गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन, आमच्या मतींत आनी आमी सदोदीत हो हॉरर डे हो आमी याद दवरतात।